गेट क्रमांक 9तल्यान येरादारी करची म्हण MPAक शिटकावणी दिल्ली आसा। जरी तर हे नेम मोडले तर MPAक नोटीस धाडची म्हण मंत्री गावडे हांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी MPDन ऑर्डर काढली जी गेट नंबर 1 ट्रान्सपोर्टेशन जावचो म्हणून ते तेंच्यांनी 9 नंबरांसून करताले म्हणून हो इश्यू जालो हे पोल्युशन। सो आयज आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन काल दिल्लेले आसा त्या प्रमाणे ते गेट नंबर 1 वयता। आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक आनी आमचे DYSPक सांगलेले आसा कित्याक ती तेंची जबाबदारी, कित्याक ऑर्डर ही आमची मॅजिस्ट्रेटाच्या फुड्यान डिसायड जाल्लेली आसा कित्याक सगळो ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर 1 जावचो म्हणून। आनी जर ते परत 9 नंबरांसून करता जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट द MPD. Engineering section has already attended this meeting, and as per the honorable MLA's information, the issues or the order which has been already issued by the MPT officers that is executing. But in case if it is violated, जर violated झालं जाल्यार I have given a clear instruction to my deputy collector. You issue a notices and see that the order will be abide as per the government norms and regulations.